business here. You are, if somebody would have just stopped you and disrupted you, would you have liked it? Would it not be contravention of the understanding that you have reached with the government of Goa? Here also there is an understanding, no, between the chief minister, you, and that Shiv warriors. Now that is being reneged, no. There is a you are reneging on the promise, no, that has been given. Is this not a breach of trust in a way? After you finish your talk to yourself completely, you are completely. No. Well, I am not standing in a court of law. I am not putting up an argument. I am just asking you. One thing is, don't you want these issues to be settled? Do you think? After you complete, I'll answer, sir. No. You tell me. You tell me now. Okay. Sir, first of all, Yeah. sir, first I'm talking to you because you are the former Deputy Chief Minister, one of the most respected politicians. And That's all right. Fine. Yeah. And I'm talking to you. Otherwise, I have no understanding to speak to Shivaji warriors. And they are all friends to me. I have no contractual relationships. This issue, whatever you are talking, is discussed with Director of Aviation and the Director of Transport several times after the Chief Minister, if there is something in writing. Yeah. And whatever has been given in writing on that day, yes, I was seated there. Yeah. It was not a party present the dialogue, there were no questions, there were no answers, and it is a bilateral discussion between Chief Minister and the Shivaji warriors and the government. And even I don't have a copy officially issued to me from government of Goa. So I'm sorry, Not tell me one thing. हो आमचं शिवरेस ग्रुप मी मोठ्यापणा मानले रे पण शिवरेस ग्रुप जर ह्याच्यात मोपासून हल्लो न्हू हेंगा बरं कुत्र्यांच्या बाहेर काडटले ते आम्ही आमरण अस्तित्व आमचे थंय 4 गावांसून आम्ही जे सगळे फुडे सरून कितें करता पळय तेका प्रत्येक फावटी पुलीस फुडे घालता सीएम किंवा जावं तो हो जीएमआर कंपनी अरे म्हाका सांग जीएमआराक राखपाक इतके पुलीस कित्याक जाय अरे हय आमच्या मोपा मुगिया त्या हेडीन चोरी जाता मर्डर जाता गिंजा कडेन तेन्ना पुलिसांची खंय आसता पुलीस आनी हेंका इतकें कितें प्रोटेक्शन आम्ही आमच्या पोटाक लागून झगडटातोय आम्ही सूर्य राखून कस्टमराक व्हरतातोय जे कस्टमर एग्री जाता तेंकाच येवन व्हरता आनी आमकां कितें पुलीस इतके पुलीस कित्याक म्हणून जाय आनी मर्डर जाता तेका सोदपाक आमचे भुरगे फाटल्या हेका पावलेले सगळ्यांक खबर आसतली आमच्या ग्रुपांतल्या शिवरेस ग्रुपांतल्या भुरग्याक एका हे यूपी बिहारच्या मनशांनी मर्डर करून उडयलेलो थंय कापून उडयलेलो कान कापलेलो तेका सोदपाक सुद्दां आमचे शिवरेसचे भुरगे आसले आणि हे आमचा पुलीस कित्याक म्हणून आता पुलीस येयला पळय हांगा कोणाक राखपाक येयला जे मला शिव खंय तरी न्हिदला खंय तरी म्हाका खबर ना स्टेशन खंय न्हिदला तो पण हे पुलीस कोणाक राखपाक येयला आता आमी मर्डर करपाक वयतले म्हणजे आमी आमच्या हक्काक लागून वयतले तेन्ना जर तुमकां दिसता आमी आमच्या हक्काक झगडपाचें जाल्यार घाला सगळ्यांक भितर पुलिशेन जे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सेंट्रलाचे तेंच्याकडे माझा रिक्वेस्ट असा माननीय गडकरीजी मी आपल्याला सांगू इच्छितो की गोव्यामध्ये आपण केव्हाही आला होता गोव्यामध्ये पूर्वी आला होता याचं पण आपणच इनॉग्रेशन केलं होतं पण इनॉग्रेशनच्या दरम्यान आपण मुंबईला पण पुण्याला पण भाषण केलं होतं तेव्हा तुम्ही म्हटलं होतं की कुणी पण एक्सप्रेस हायवेला गाडी चालवतात तर 60 ते 70 किलोमीटर गाडी चालवल्याशिवाय कोणीही टोल नाही द्यायचा माहीत आहे ना आपल्याला तर या 7-8 किलोमीटरसाठी आम्ही टोल प्लाझाचे पैसे भरवायचे का आम्ही सावंतवाडीवरनं काणकोण क्रॉस करतो कुठं पण टोल प्लाझा नाही आहे कशासाठी हा तुम्ही ब्रिज जो बांधलाय ना तो आपल्यासाठी बांधलाय कोणी त्याच्यावर जातात त्याचे पैसे की आम्हाला नाही पण हा रस्ता आम्हाला उघडा पाहिजे आणि तो पण रस्ता आम्हाला उघडा पाहिजे कारण ते 60 किलोमीटर कव्हर होत नाही फक्त 7 किलोमीटर होतात 7 आम्ही गुगल सर्च केलं तर 60 किलोमीटर होतात 60 किलोमीटर आपण कव्हर केलं तरच आपण तिथं टोल प्लाझाचे पैसे भरायचे पण ह्यासाठी आम्ही कशाला पैसे भरवायचे त्यामुळे मी आपल्याला विनंती करतोय की हा टोल प्लाझा चालू करू नका रिक्वेस्ट करतोय आपल्याला हात जोडून रिक्वेस्ट करतोय की हा जो टोल प्लाझा आहे तो चालू करू नका ते गाड्या येतात तसे जाऊ द्या आणि जो पार्किंग आहे तो इमिजिएट रोल बॅक व्हायलाच पाहिजे थँक्यू व्हेरी मच लेटरा केली तर आज जीएमआराची दादागिरी कितली जाल्या ती हांव तुमकां तेजे वाचून दाखयता एक लेटराक तेणी आमकां रिस्पॉन्स केला पळय ते तुमकां वाचून दाखयता एका युनियनाक गेला तेणी आनी तेणी बरयला सब्जेक्ट कार पार्किंग चार्जीस रेफरन्स लेटर डेटेड 9 ऑगस्ट आनी हेचेर कितें म्हणटा जाणा तो वी आर इन रिसीट ऑफ युअर लेटर रिफर टू अबव अँड हॅव नोटेड द कंटेंट्स देअर इन हावेवर एज वी हॅव नो लिगल बाइंडिंग कॉन्ट्रॅक्ट विथ युअर असोसिएशन
we have no obligation to respond to your queries. You may take up your grievances, if any, with appropriate departments of government of Goa as you may deem it fit. आणि पुढे त्याची धमकी आहे का तुम्ही? सगळे लोक धमकी आहे त्याची पुढे. Going forward, we call upon you to desist from engaging such correspondence in future. म्हणजे गोंयान राहून आमकां धमक्यो घालता की तुम्ही आनी आमच्याकडे हांगा केन्ना येवं नाका म्हणून, कित्याक आमच्याकडे त्यांचे बायंडींग ना होय. अरे बाबानो, तुमकां जमीन दिल्या ती आमी गोंयकारांनी दिल्या. आमचं फर्स्ट स्टेटमेंट आलं जेन्ना पळय हांगा एज्युकेशन चलता तेन्ना, जर सरकारा कडेन जर पयशे ना जाल्यार ते एअरपोर्ट बांदू नाका सांगलेलो आमी. सांगलेलो मरे तुम्ही आमकां हेंचे कडेन तुम्ही घाणांक कित्याक दिलो रे एअरपोर्ट? गोंयचो एअरपोर्ट हेंचे कडेन GMR कडेन घाणांक कित्याक दिलो? म्हाजें म्हणणें तें आसा. अरे आमचे कडेन जर पयशे ना जाल्यार आमी गाडी घेवंक वचना. जेन्ना पयशे आमचे कडेन आसतले तेन्नाच गाडी घेवंक वयता, नाल्यार बँकेचो लोन काडटा आमी. आतां आमची इतली लाखाची जमीन तुका कोवडी सामके 20 रुपया 30 रुपयान ते जमीन घेतल्या आनी आमकां तूं 80 रुपया वयल्यान परत तूं 210 रुपया करता. म्हळ्यार तूं हांगासरलो किंग ऑफ द रिंग हो जाला आनी आमकां सांगता तूं गव्हर्मेंटा कडेन वचून विचार म्हणून. तूं सांग मरे गव्हर्मेंटाक हे लोक येता आपल्या दारान परत परत येता, तांकां मातसो तूं पळय म्हणून. आमी हांगासर कोणाचेर झगडी करूंक येवना, आमी आमच्या न्याया खातीर झगडोंक गेल्ले आसा हांगासर. आतां आनी एक आसा, ते जेन्ना पळय मिटींग जाली सीएमा कडेन तेन्ना ते शिव हरियासाक एक तेणी मिनिट्स दिल्ले. तेणी मिनिट्स कितें आहले पळय, इमिजिएट रोल बॅक एक्सोरियंट चार्जीस म्हणून. ड्युरिंग दीस डिस्कशन चीफ मिनिस्टरान अश्योर केल्ले that recently increased parking charges would be rolled back and any future increases and any future increases would be decided by committee consisting of Perniam MLA, सरपंच ऑफ 5 पंचायत, कासारवाने पंचायत, चांदेर आसापूर पंचायत, नागझर वारकंड पंचायत, उगे तोरसे पंचायत, विलेज पंचायत पोरसकडे, आमरे, काजनेस, सुप्रिटेंडेंट ऑफ ट्रॅफिक, मोपा एअरपोर्ट, ADT पेरनेम, CEO GMR and representative of शिव वॉरियर्स युनायटेड ब्रदर्स असोसिएशन. आता पळय जेन्ना हे केलं पळय तेन्ना कोणाक आपयलं? कोणाकूच आपयना. सरकार कितें करता मरे? ग्रांटेड धरता आमकां, ग्रांटेड धरता. सगळे कामाक आमकां रस्त्यार येवचें पडटा. हांव नको कित्याक लागून आमकां रस्त्यार हाडटा ते. रस्त्यार येयल्या शिवाय कामां जायना, कोर्टाक गेल्या शिवाय कामां जायना. फाटीं आमी हांगासर जुंता उदान बांदलेले. अरे आमकां परत परत रस्त्यार कित्याक हाडटात न्ही? बसा उलया. आयज हो प्रश्न फक्त पार्किंगाचो ना, हेच्या फुडें आनी तुमकां जाय तें करूंक गावतलें. तें आमी जाय तें करूंक तुमकां आमकां दिवचें ना. कित्याक तें आमकांय सजमगे, आमचें पोट आसा, आमकांय फॅमिली आसा. तुम्ही कोणाक पळय इकलो तो न्हू, तो इकूं नाका आहलो तुमी. तुमचे कडेन पयशे नाल्यार आमकां सांगाले, आमी कंट्रिब्यूट करताले जाल्यार आमी चलयताले आहलो तो एअरपोर्ट. चलयतले आहले मरे आमी. गोंयकार समर्थाक चलोवपाक एअरपोर्ट केदोय व्हडलो आसूं. खातीर हांव सांगता सरकाराक, हांव रिक्वेस्ट करता आतां एक रिक्वेस्ट करता, जी पळय आसा ती 80 रुपयांची रोल बॅक तुमी करची. तुमकां जर कितें डिस्कशन करूंक जाय जाल्यार त्या भुरग्यांक घेवन बसचें, डिस्कशन करचें. कितें तें फेर डिस्कशन करा. आतां एक हो पळय तुमी म्हणटा सदांच व्हायट पेपर आसूंक जाय तुमचे कडेन. हो व्हायट पेपर आनी ब्लॅक इंकान बरयल्ले आसा हेचेर. ह्या पेपराक तुमी मान दिना मरे. कितें म्हणपाचें तुमचें न्ही हें. सीएमाच्या ऑफिसान जेन्ना मिटींग जाल्ली पळय, सीएमओ ऑफिस पर्वरी, तेन्ना हे मिनिट्स आसले. ह्या मिनिट्सांक तुमी तिकली लायता आनी सोडटा. कितें म्हणपाचें आमी? आतां हेच्या फुडें ते हो तो टोल प्लाझा चालू करताले. तेजेर हांव एक 2 मिनटां उलयतां मराठी. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.